बापा आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मोदेंची सूख दाखय. हो मोग वळखून दिनवास दाखोव, आपले जिवीत तुका भेटोव. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावांत विश्वास मोगून जाता. 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका खूब दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. मॅरिलीन मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून. आनी दुसरे इंतेसांव देवाक दिन वाचून भेटयता जोनस द कॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची पयलो कुमन्यांव घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. तांच्या आवय बापायचेर आनी संदेशकारांचेर तांची तयारी बरे भाशेन करूंक तांकां आदार मागुया. आयच्या दिसा भावार्थाची दिवटी पेटयता देवस्वा आग्नेलो डिकॉस्टा आनी फामील, नाकेली प्रिस्का रॉड्रिगीस आनी फामील. कालच्या दिसाक भावार्थाची दिवटी पेटयल्ली देवस्वा मार्कुस डिकॉस्टा आनी फामील, नाकेली फर्डिनंड रॉड्रिगीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज जुजेवाजाच्या परबेची निमाणी तयारी आमची खेरीत भाशेन सगळीं आमची मागणी सान जुजेवाजाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत, गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या भारत देशा पासत, तशेंच संवसाराची शांती पासतूय मागुया. भोव करून अमेरिकेक जायतो उजो पेटलेलो आसा, वायल्ड फायर्स मागुया. ह्या सगळ्याक पर्यावरण तशेंच लोकांक फावो ती सुरक्षा मेळचे पासत तांचे पासत मागुया. तशेंच आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आमच्या सरकारा पासत, गोंयच्या सरकारा पासत तांणी समजून घेवंक आमची गोंयची परिस्थिती आनी लोकांक जें कितें वायट पडटा, भोव करून वेलसांव आनीक ह्या वाठारांत जे डबल ट्रॅकिंगाक लागून जे ह्या दिसांनी केस्तांवां चल्लेलीं आसात, आमच्या सरकारान बरे भाशेन समजून घेवंक आमच्या गोंयच्या सरकाराक फावो ती बुद्ध आनीक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच देवाचे नितीक उलो मारुया. सगळें जें कितें ओनीतचें घडटा तें देवान आपल्या हातान घेवंक आनीक आमकां सगल्यांक नीत फावो करूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताचे संस्कृताये आड प्रचार करतल्यांक गुलामपणांतली सोडूंक बागेवून जुजेवाजाक विनवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, बाप साहेबाचो दाखलो स्पेस नॉन कॉन्फुंडीत म्हणल्यार बोरवासो केन्नाच फटयना. हातूंत आमकां निर्शेलोल्या असोक्त मनीसकुळाक नवो बोरवासो एक आव्हान मांडटा. अदीक करून वेगवेगळ्या गुलामपणाक सांपडलोल्यांक, गरिबांक, पिडेस्तांक, वाटसुऱ्यांक, बोनकोणींत आसलोल्यांक, जाणट्यांक, दुखेस्तांक आनी असले तरेच्या परिस्थितींत आसलोल्या तांय आमी दोयाळ जावन तांकां गुलामपणांतली सोडून नवो बोरवासो दितली उजवाडाची कीट जावंक आपयता.
असल्या मनशांक सोडूंक जेजू आनीक एक पावट संवसारांत येवचो ना, पूण आमी ह्या जेजूचे हात आनी पांय. म्हणटूच हीच चिंतना मनांत दवरून जिविताचे संस्कृताये आड प्रचार कोत्तल्यांक गुलामपणांतली सोडूंक आमी वावरूंक आमकां देवाचें बळ फावो जावंक भागवून जुजेवाजाचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. आयज दिओसेजीच्या पाद्री आनी मोटवाश्या दादल्या आनी बायलां आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर प्रार्थावन. भाव भयणीनो, जिविताची संस्कृताय म्हणजे जिविताक एक चान्स दिवप. जें कितें आयज जिविताचेर आड वेगवेगळे तरेन प्रचार चल्लेलो आसा, तातूंत जायते पावटी आमी भागीदारां जाल्या. जायते पावटी जिविताचेर आड वेता थंय आमी जिविता पासत वावरूंक फाटीं रावल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुखांक कळपाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सुमिया काकलुत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलुत कोर, सुमया काकूत कोर. पुण्या काकलुत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणां. आमेन. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगलीं भुरगीं सोम सारक्या रोगता मासाची देखून जेजून त्याच रोगता मासान वांटो घेतलो आनी हे वरवीं मोन्नाचेर पदवी चलयतालो ताचो मुनगे देवचाराचो आपल्या मोन्ना उदेशी नाश केलो आनी मोन्नाचे जिवितान गुलामपणांतली जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करूंक ना, पूण आब्रामाचे सोस्तीक. हे पासत पोरजेच्या पातकांचें बोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सोगोटांक ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताचे पयले उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली, देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुबां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताचे अपुरबायेची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा.
1000 पिणकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ही. जबाब: आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार: हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाली आनी जिन्सां भासाचे खूब बोडलीकारांक ताणें बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी दोंगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियान भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जिवीत आनी मरण, देव आनी देंवचार, मॅच द कॉलम करीत जाल्यार कोण कित्याक लागतलो? जिवीत, मरण, देंवचार, देव. खंयचें लागतलें? जिवीत, देव, मरण, देंवचार. पास सगळीं, फूल मार्क्स. जिवीत, देव, मरण, देंवचार. भाव भयणीनो, जिविताचेर आड आनी जिविता पासत. देव आनी देवीक जें कितें आसा तें सगळें जिविता पासत. देवान आमकां रचल्यांत कित्याक? देवान तुका कित्याक रचला? देवान म्हाका रचला आपलो मोग करूंक. एक दोनूच मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत सरकार वचूंक. मोदें ओळख घेवंक आहा. देवान म्हाका रचला आपलो मोग करूंक, आपली ओळख घेवंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. मरो पर्यंत आमी संवसारांत जेन्ना आसा तेन्ना देवाची ओळख घेवंक, देवाचो मोग करूंक आमकां कायदो आसा. आनी देवाचो मोग आनी देवाची ओळख आमी जर तर घेतल्यो जाल्यार जें कितें देवान रचलां
ताचे विशीं व ताचे सवें आमकां देवाची जायती ओळख मेळटा आनी देवाचो मोगूय आमकां अणभवपाक मेळटा. कित्याक ही सगळीं देवाची रचना आसा ती मोगाची देणी. जाल्यार देव जिविता पासून आसा जाल्यार देंवचार जिविताचेर आड आसा. आयज संवसारान कोणाचें चलता? देवाचें चलता काय देंवचाराचें चलता? आयज जिविता पासत चड वस्तू घडटात काय जिविताचेर आड चड वस्तू घडटात? आयज भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जगूंक जाय आनी आमी जरी तर जगतली ह्या संवसारांत जाल्यार आमी कितेंय तरी करपाक जाय. आमी जेवपाक जाय, आमी जेवणा पासत वावर करूंक जाय, जोडपाक जाय, हें सगळें चालू आसा. आनी आमी जल्मले तें फोंडान वचप पासून हें करूच रावतले. पयलीं आमी ताची तयारी करता. म्हणजे भुरगीं आहा तेन्ना आमी शिकता, आमी तयार जाता जोडपाक आनी जोडटा तें जेवपाक खावपाक. त्या म्हणल्यार आमची आवय बापूय आमकां पोसता. मागीर आमी जोडपाक लागता आनी मागीर आमी जोडटा तेन्ना आमचे फाटल्यान जीं कोण आसा तांकांय पोसता, आमकांय पोसता. ही आमच्या जिविताची सदांची एक लायफ सायकल जाल्ली आसा, डेयली रुटीन. तातूंत भितर हें जिवीत सांबाळपा पासत आमी वावुरता तेन्ना थोड्या जाणांक सुबेज जाय आनी देखूनच सुबेज जाय तें कोत्तलो जाल्यार थोड्या जाणांक आडगां करचीं पडटा, थोड्या जाणांक अनीत करची पडटा, थोड्या जाणांक दुसऱ्याचें चोरचें पडटा, थोड्या जाणांक आसा तें पावना देखून दुसऱ्याचो जीव पासून काडपाक पडटा. कित्याक जें कितें म्हाका जाय ताचे वाटेर कोण येता तो कांटो काडून उडोवपाक जाय. आनी हे भाशेन जें कितें जिविता पासत आमी करता तें सवका जिविताचेर आड वचपाक शकता. आयज कॅम्पेनींग जायतें चालू आसा. आयज सोशल मिडिया आमच्या हातान अशीच आसा. कोणेय कसलेय व्हिडियो घालूंक जाता, कोणेय कसले पोस्ट घालूंक जाता, कोणेय कितेंय बरोवपाक जाता, कोणेय कितेंय उलोवपाक जाता. आयकता ताका प्रभाव पडटा, इन्फ्लुएन्स. जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी आयकता ताचो प्रभाव आमचेर सगल्यांचेर पडटा, ल्हान भुरग्यांचेर तशेंच जाणट्या मनशांचेर. आमी कुसव्यांतलीं भायर सरल्या आनी फोंडान वचपर्यंत हो प्रभाव चालूच आसा. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो विशय जेन्ना घेतला, जिविताचेर आड प्रचार करतात तांचे पासत. आयज आमचें जिविताचेरूच आड प्रचार करपाचें ऑटोमॅटिकली जाल्लें आसा. जायते फावटी जें कितें जिविताचेर आड वेता तें आमी काडून उडोवपाक तयार ना. म्हाका जरी तर दुखलें जाल्यार हांव बोवाळ मारतां, दुसऱ्यांक दुखता जाल्यार चडसो बोवाळ मारना. जोण एकलो आमी आमचें जिवीत राखूंक सांबाळूंक आमकां तें सैमीच, वेरी नॅचरल. आमचें जिवीत राखूंक जाय, सांबाळपाक जाय. आमचेर कितें पडटा जाल्यार रोखडे आमचे हात बीन वयर येतले इन डिफेन्स. कित्याक आमचो जीव राखपाक जाय. नॅचरल इन्स्टिंक्ट देवान आमकां दिल्लो आसा. जें कितें जिविताचेर आड वेता तें म्हजे कडलें पयस दवरपाक. पूण जायते फावटी भाव भयणीनो, आमी हें समजूंक पावना, वी डोंट रियलायज म्हजे भोंवतणी जें कितें जिवीत पाड घालता तें आपल्या आपूण म्हजेंय जिवीत पाड घालता. हें जायते फावटी आमी समजूंक चुकलेलीं आसा. देखून जें कितें जिविताचेर आड वेता ताका आमी तोंड बंद करून रावतले नाजाल्यार दोळे धांपतले. आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा आमकां जिविताचेर आड वचपी कितें आसा. आयज जिविताचेर आड वचपी आमच्यो ज्यो लायफस्टायल्स आयिल्ल्यो आसात, आमची जेवणा खाणाची. आमी हेल्दी जेवण आमच्या घरान आमची माय जें रांदता सगळें हेल्दी. पूण सवका आमचे मदें ट्रेंड्स सुरू जाल्ले आसात. स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, कॅन्सर वाडलेले आसात. कित्याक जें कितें आमकां जिवीत दिवपाक जेवण आसा तातूंतूच टेस्ट घालचे पासत, स्वाद घालचे पासत आयज वेगवेगळी कॅमिकल्स उजार केल्लीं आसात. आमी रियलायज जायना. आमकां बरें लागल्यार पुरो, आमचे जिबेक बरें लागल्यार पुरो, बरें दिसल्यार पुरो जिविताक आमी खुशाल. आनी थोडी फावटी ही संवय जाल्ली आसा आनी देखूनच आयज कॅन्सर वाडला. हांवें कांयच करूंक ना, हांवें सोरो पिवंक ना, हांव सिगरेट ओडिना, पूण कॅन्सर जाला. जायतीं जाणां बोवाळ मारता. भाव भयणीनो, जिविताचेर आड वेता तें फकत आमी सोरो पिता आनी सिगरेट ओडटा तेंच न्हू, पूण आमची लायफस्टायल जी आसा, लायफस्टायलान आमचे जे ट्रेंड्स भितर चल्ल्यात
त्या जिविताचेर आड प्रचार करतात. उलयनात ते बोवाळ मारिनात, पूण कडो नासतना आमचे भितर रिगल्यात. जे भाशेन ते देंवचार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू जायते देंवचार काडटालो. कोण हे देंवचार, कसले हे देंवचार? हेच ते जिविताचेर आड प्रचार करतात ते देंवचार. भयणीनो, हें जरी तर आमी बरे भाशेन समजतले जाल्यार आमकां व्हडलो सेरमांव सांगचो पडटलो, टॉक दिवचो पडटलो. पूण समजून घेवया हे देंवचार म्हणटा ते कोण आमच्या जिवितान भितर चल्लेले आसात. आयज आमचे भोंवतणी ड्रग्स जायतो वाडलेलो आसा. ड्रग्साचो वेव्हार आमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी पासून भितर चल्लेलो आसा. कांयच खबर आसना कोणाक, सगळें ओगेपणी जाता. थोड्यांक खबर आसता, पूण जे कोण तातूंत पडले, जे कोण ट्रॅप जाले, तांचें जिवीत एके भाशेन काबार जावपाचे वाटेर जिविताचेर आड प्रचार थंयसर सुरू जाल्लो आसा तांच्या जिवितान. घोडे व्हडल्यान तांचेर पोस्टर मारूंक ना आनी हेजें जिवीत काबार लेबल मारूंक ना, पूण भितर दुखडलेले आसात, जिवीत तांचें काबार जावपाचे वाटेर पावलां. जायते फावटी असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमी पळोवन कुड्डी जाता, आयकून भेरी जाता आनी देखूनच जिवीत काबार जावपाचे वाटेर आसा. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक चीट बरयल्या, तातूंत आमकां उगडास केला मरण हाडटा तो देंवचार. आनी हो मरण हाडटा त्या देंवचाराक हारोवपाक जेजून आपल्याच मरणा वरवीं ताचेर जैत वेलें. आमकां जिवीत दिवचें पासत, तर आमचें जिवीत राखचें पासत जरी तर जेजून आपलो जीव दिला, आपल्या मरणा वरवीं आमकां सोडयल्यान, जाल्यार ताचो फायदो आमी काडपाक जाय. पूण दिसाच्या दिसाक जरी तर आमी रावता, आमी जाय तें करतले, आमकां जाय तें खातले, जाय तें पितले, जाय थंय वयतले, आनी तरी पूण देव आमकां राखतलो म्हूण आमी रावता, जाल्यार आमी फकत देवाक मोतीन दवरला, पूण करन्यो देंवचाराच्यो. देंवचार भितर चल्लेलो आसा आमच्या, आनी हें समजूंक जाय आमी. आमचे भितर जो देंवचार भितर चल्लेलो आसा ताका काडून उडोवपाक. आमी जायते फावटी देंवचार म्हणल्यार ते भुतांची पिक्चरां बी दिसती पडटात, हॉरर मुवीज आहा, तसले देंवचार म्हूण समजता. तसले देंवचार ना, तसले देंवचार आमचे मुखार येना. ते फकत चलचित्रांनी आसात. ते दांताचे देंवचार, तोंड पिड्ड्यार जाल्ले देंवचार, नाकटांचे देंवचार, ते चलचित्रांतले ते देंवचार नात. बरेशे देंवचार आसात, बरें जेवण, बरें लॉलिपॉप, बरी आयस्क्रीम, तातूंतल्यान सान आयज देंवचार आसा. आनी तो जरी तर आमी समजून घेना जाल्यार भाव भयणीनो आमी जिविताचेर आड प्रचार करता. आनी जिविताचेर आड प्रचार करपी आपणाक फायदो मेळोवपाक करतात. एडवर्टिजमेंट्स जे आयज चल्लेले आसात ते पळयात, कसले एडवर्टिजमेंट्स आसात. थोडे आमकां बरेशे एडवर्टिजमेंट आसतले जे वॅल्यूज आसा ते आमकां दाखयतात तसले, पूण चडशे एडवर्टिजमेंट्स आसात ते जो प्रोडक्ट आसा तो होपोवचे पासत आनी आपलो प्रॉफीट करचे पासत. आनी जें कितें बरें न्हू तें पासून बरें करून दाखयलां. जें कितें आमकां वायट पडटलें खरेपणी तें आमकां बरें करून दाखयलां, एट्रॅक्टीव केलां. आनी देखूनच जिवीत पिड्ड्यार जाता म्हूण आमी जाणाव जाल्यार पासून जो एडवर्टिजमेंट आमकां तातूंत ओडून हाडटा ताचेर धरून आमी जायत्यांनी जिवीत पिड्ड्यार केलां. तर भाव भयणीनो आयज आमकां कृपा मागुया, जेजूशी या. जेजू जेन्ना सिमावाच्या घरान भितर सरलो ताची सासू बरी नासली, तिच्यान कांय करूंक जायनासलें, घोडे आड पडलेली. आनी जेजू तिच्या हाताक धरून तिका उठयता. आनी जेजून जेन्ना तिच्या हाताक धरली तेन्ना तिचो जोर पडलो. आनी जोर पडल्या उपरांत रोखडीच उठली आनी तांचो परामर्श करूंक लागली. तिका जोर आहा तेन्ना तिचो परामर्श करपाक पडटालो तिच्या घरच्यांनी, पूण जेन्ना जेजून तिका हाताक धरली आनी उठयली ती रोखडीच दुसऱ्याचो परामर्श करपाक लागली. भाव भयणीनो, इतलो लोक जेजूशी येतालो आनीक बरो जावपाक सोदतालो. चडसो लोक आपणाक बरी जावपाक जाय म्हूण येतालो. चडसो लोक आपणाक कितें मेळटा म्हूण येतालो. आयज आमी जेजूशी कित्याक वेता? आयज आमची मागणी जेजू सवें कितें? बागेवन जुजेवाज जेजू लागीं मागणें करतालो तो आपल्या पासत न्हय, पूण जेजूच्या मिसांवां पासत. आनी मिसांवान जे सगळे लोक वेगवेगळे तरेचे लोक, गरीब लोक, कश्टवता तसलो लोक, भोव करून जेन्ना तो कानारांत आनी सिलोनान भितर सरलो तेन्ना हो सगलो लोक गवडी नासलेल्या शेळयां भाशेन तांचें जिवीत एके भाशेन सवका काबार जाता हें जुजेवाज पळयतालो. ओनितीन पडलेले आसा तांचें जिवीत चिड्डलां हें तो पळयतालो. आनी ह्या पासत
मागण्या वरवीं आनी आपल्या वावरा वरवीं तांकां पावतालो आनी जिविताचे वाटेन तांकां ओडटालो. दुयेंस जालां तांची सेवाय ताणें केल्या. जे कोण भुकेल्यात तांकां जेवपाक पासून ना, तांकां पेज पासून ताणें आपल्या हातांनी रांदून जेवयल्यात. कित्याक? तांकां जिवीत दिवचे पासत. आयज जिविता पासत तूं कितें करताय? आयज जिवीत मेळोवन घेवपाक तुका कसले सयेक आसात? घडी आमी वेगवेगळी सर्वीस जी करता, वेगवेगळो वावर जो करता, तो जिविता वाटेन आमी करता. पूण हें करता आसतना तातूंतली जरी तर आमी मोग काडलो कुशीन, आमची सेवा कुशीन काडली आनी फकत आमचो बिझनस आनी आमची जोड हें चिंतलें जाल्यार ऑटोमॅटीक जिविता वाटेन आसपाचें तें आसा तें मरणा वाटेन वता, मरणादीक जाता. ह्या पासत जेजून जें कितें केलां तेंच करूंक आमी मुखार सरुया. जुजेवाजान जें कितें केलां तें करूंक आमी मुखार सरुया आनी आमचें जिविता वाटेन वो जिविता खातीर प्रचार करपी जावपाक, आमची उतरां जीं आमी उलयता ती दुसऱ्यांक जिवीत दितलीं जावपाक, आमच्यो करण्यो ज्यो आसात तें दुसऱ्याचें जिवीत सांबाळटा तसलें जावपाक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रवचनां आनी शिकवणे वरवीं पोरजेक जिविताचे संस्कृताय आड शिकवणे लोवडो ना जावंक पूण जिवीत जिवंक आदार करतली संस्कृताय आपणावंक आपले प्रवचनां आनी शिकवणे वरवीं उटेजोन दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. समाजान जायते तरेचे वायट वस्तां वेगवेगळ्यो गुलामपणाक मनीस सांबाळला. गुणगी वखदां, सोरो, सिगार, पर्यावरणाचेर अत्याचार, मनीस कुलाचेर जुलूमशाय असलेले हे वायटाचेर सरकारान झुजूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां बरें मोन मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमचे सोर भोंवती नदर मारल्यार जायते वायट आमकां दिसूंक येता. आमच्या शेजाऱ्याक वावराचेर सुवातेर आमी आसना आनी भोंवता थंय आमकां जाता ते भाशेन आमी मनीसपणाच्या नेटायेन दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आयज दायोसीचे पाद्री आनी मोटव्याशांनी आनी देव आपोवणे वावरा खातीर मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां जिवीत जोडचे पासत सदांच तुका चिटकून रावंक शिकय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया C20 पेज नंबर 36. C20. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यान आमी तुका धन्यवाद. तुझ्या उदारपणाक जावंक लागले
तुझ्या भावा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांव वैभवान. पूण सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. पूण सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भारताचो गुट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनोच जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जिविताचे संस्कृतायेचेर आड वेतात तांचे पासत आमी मागता. जिविताचे संस्कृताये पासत वावरतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमी जण एकलो देव जिवीत घेवन दुसऱ्यांक देव जिवीत दिवंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासना. सोमयाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबारकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D26 पेज नंबर 61. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Tu rai
प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवी आसूं. आनी सुरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदोपकार. आयज बुधवार सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी हे पवित्र संस्काराचे बोजवणेन आयज आमी सान जुजे वाजाचे वेस्प्रूय करतले. जाता ते भाशेन आमी भाग घेवया. उत्सवाची मागणी. सर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवें तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वपूं तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्ग आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी मोहिमा परजळूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे थेवे जोडशी आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. आमच्या भावा विनोयत्या तुझी मजत पावोय. सास्तियो जेजू भावार पोसरू उर्बेंगो आमकां जागोय. वासा आमच्या भावा तुझे पासोन अर्गा मोहिमा बाबा शेसून पवित्र आत्म्या अर्गा मोहिमा सासना सासना. वासा आमच्या भावा तुझे पासोन अर्गा मोहिमा बाबा जेजू पवित्र